Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज माझ्या बर्थडे निमतान आम्ही आज खूपशे असे प्रोग्राम झालेले. एक म्हणजे आम्ही सकाळी आमचे रुमडामळ हांगासर आमचे दुर्गा माता टेम्पल आहे ते रिक्रिएशन क्लबाचे आज आम्ही भूमिपूजन केलं. तसेच आम्ही दवर्ली पंचायतीच्या ग्राउंडाचेर एक फेन्सिंग सयभोवती आम्ही लोकांच्या घराचेर बॉल पडटाले त्या खातीर आमची फेन्सिंग आम्ही ते केलं कंप्लीट केलं. त्याचे आज आम्ही उद्घाटन केला. तसेच तिसरे काम आम्ही आमचे घाटामरोड हांगासर एक ओपन स्पेस आहा ते तांकां वॉकिंग ट्रॅक आनी तांकां सयभोवती आमी फेन्सिंग वायर करून ते काम सुरू करता. आनी आमी चवथें काम आमचे घाटामरोड हांगासर गणपती विसर्जन करपाक लोकांक खूब त्रास जाताले थंय आमी विसर्जनाचें आमी तें आयज काम सुरू करता. तशें आमचें शांतादुर्गा टेम्पल आसा थंय आमचे तशेंच गणपती विसर्जनाचें तें आमी आज काम सुरू केलां. आतां ही आमची KTC कदंबा ट्रान्सपोर्ट कंपनीची आमची एक बस हांव चेअरमॅन असल्या कारणान म्हाजे कडेन ह्या वाठारांतले लोक की म्हणटाले की हांगासर बस ना आनी खरीच हांगासर खूब गरज आहा बशीची. मडगांवसून मांडप पर्यंत येवपाक हांगा लोकांक खूब त्रास जाताले बस नासलेली. लोक रावंड फटार देंवन चलत हांगा येताले. सो हांवें आमच्या MD बाब डॅरिक नेटो तशें आमचे जनरल मॅनेजर बाब संजय घाटे हांकां विनंती केली की आमकां ही पयली बस हांगा घालपाक आमची बशी शॉर्टेज आहा पूण तेंच्यांनी खंय तरी एडजस्टमेंट करून आमकां ह्या वाठारांत बस घातल्या. हांव लोकांक हेची बरी सेवा मेळटली अशी अपेक्षा धरता आनी लोकांनी हेचो पुरेपूर फायदो घेवचो. आनी ह्या बशीचो टायमींग आसा की सकाळी 6:50 मडगांवसून बस सुट्टली आनी मांडपान 7:30 पावतली. तशें परतून 8:10 सुट्टली मडगांवसून ती 8:40 पावतली. तशें 10:40 सुट्टली मडगांवसून ती 11:20 पावतली आनी 12 सुट्टली ती 12:40 पावतली. मागीर तशेंच 14 सुट्टली ती 15:20 पावतली आनी 16:10 सुट्टली ती 17 पावतली आनी 18 सुट्टली ती 18:30 पावतली. सो लोकांनी हाजो पुरेपूर फायदो घेतलो. जे स्कुलान वचपीचे लोक आसा ते बाजारांत वचपी लोक आहा जे कामाक वचपी लोक आहा हांकां खूब फायदेशीर जातली. हांगासले वाठारांतले सरपंच पंच आनी सगळे आमचे BJPचे कार्यकर्ते बाकी सगळे प्रमुख आमच्यांनी डिमांड केल्लो. तो डिमांडाक मान दिवन ही बस सुरू केल्ली कडेन हांव आयच्या दिसा सगळ्यांक तुमकां हांगा येयल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. तशें हांव पत्रकारांक भावांकूच देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या योजनाचे म्हणजे एक ते 4-5 कामाचे म्हणजे एक काम 12 लाखाचे, एक 10 लाखाचे आहा, एक 9 लाखाचे काम आहा आनी 2 कामां 5-5 लाखाची आसा.